भारतान सद्याक नशामुक्त भारताचे कॅम्पेन चालू केल्ले आसा आणि नशामुक्त भारत म्हणटा आसतना गोंयान ही कॅम्पेन खूब म्हत्वाची आणि ती चालू करप खूब म्हत्वाची आशिल्ली आणि ताज्या अंडर म्हाका दिसता काम करप खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. कांय डेटा आमचे कडेन आसा तो खूब शॉकिंग आसा आणि तो डेटा तुमचे कडेन हाडटा आसतना खरेंच आमी ताजेर चिंता व्यक्त करप हे खूब गरजेचें आसा. कारण 2022 ते 2024 ह्या वर्साचो हो डेटा आसा आणि ह्या 3 वर्सांक 455 NDPS म्हळ्यार नार्कोटीक ड्रग्स सायकोट्रोपीक सबस्टन्सीस केसीस रजिस्टर जाल्ल्यो आसा आणि 660 अरावंड 660 जो किलो ड्रग्स जप्त केल्लो आसा ह्या 3 वर्सांक आणि अरावंड 100 कन्विक्शनां जाल्लीं आसा फक्त ह्या 3 वर्सांक. नमस्कार न्यूकार, म्हजें नांव सचिन सुल्लीकर, तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब. आता हो डेटा तुमच्या मुखार हाडटा आसतना आमी वर्स वायज म्हणजे 2022तल्यान सुरू करया. 2022 ह्या वर्सा 206 सुमारे 206 किलो ड्रग्स जप्त केल्लो, तातूंत 153 NDPSच्यो केसीस रजिस्टर केल्ल्यो. आता ह्या वर्सा जर पळयलो जाल्यार फक्त 25 कन्विक्शनां जाल्लीं आमकां दिश्टी पडटलीं. आतां कन्विक्शन्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना हो उतर मातशें याद दवरात, कारण आमी ह्यो 25 ज्यो कन्विक्शन म्हणटा त्यो ह्या वर्सा बद्दलच्यो सांगता काय कश्यो आसा हे आमी ह्या स्टोरीन आयज फुडें पळोवन घेवया. 2023 जर डेटा पळयलो जाल्यार 2023 ह्या वर्सा अरावंड 171 किलो ड्रग्स जो आसा तो सीज केल्लो, जप्त केल्लो. तातूंत जर पळयलें जाल्यार 2022च्या डेटांतल्यान 17% म्हणजे 17% कमी आमकां दिश्टी पडलो ड्रग्स जो धरला तो. आणि केसीस ज्यो आसात त्यो 153 च्या वयल्यान 140चेर पावयल्ली. म्हणजे 2022 153 आशिल्ल्यो जाल्यार 2023 140 केसी रजिस्टर जाल्ल्याचे दिश्टी पडटले. परत एक फावट जर आमी कन्विक्शनाचे उलयले जाल्यार 31 इतलो आंकडो आशिल्लो 2023 कन्विक्शनाचो, जांकां कन्विक्ट केल्ले तो आंकडो आसा. म्हणजे जे कोर्टांतल्यान मागीर फायनल ऑर्डर येवन जांचेर सजा जाल्ली अशें कन्विक्शन आसा तो आंकडो सांगता. 2024 डेटा मातसो भयानक आशिल्लो. ताजेर खास करून हांव उलोवपाक सोदतां. 2024 ह्या वर्सा अरावंड 281 किलो ड्रग्स जप्त केल्लो, सीज केल्लो 281 किलो ड्रग्स. ताजे उपरांत जर पळयलें जाल्यार 2023 जो डेटा आशिल्लो तातूंतल्यान 64% वाड जाल्ली, म्हणजे 64% वाड जाल्ल्याची आमकां दिश्टी पडटा. कारण 2024 अरावंड 281 किलोचो ड्रग्स जप्त केल्लो. NDPS केसीस 162 इतल्यो रजिस्टर जाल्ल्यो आणि कन्विक्शन जर पळयलें जाल्यार 44 इतलो आशिल्लो. आतां कन्विक्शनाचें उलयतना कांय तेंपान आमी कांय वेळान तुमकां हें सांगता. सो हो आंकडो खूब भयानक आशिल्लो, कारण फाटले जर 2-3 वर्सां पळयलीं जाल्यार 2024 ह्या वर्सा सगळ्यांत चड ड्रग्स जप्त केल्ल्याचे दिश्टी पडटाले आमकां 2022 ते 2024चो जर डेटा काडलो जाल्यार. सो 3 वर्सान एकूण 660 किलो ड्रग्स जप्त केल्लो. तशेंच 455 NDPSच्यो केसीस रजिस्टर जाल्यो, अरावंड 100 कन्विक्शनां आमकां दिश्टी पडटालीं. पूण आतां कन्विक्शनाचेर येता. आमी जेन्ना हे कन्विक्शनाचेर उलयताले की बाबा 44 केसीस इन 2024 किंवा ताज्या पयलींच्यो ज्यो केसीस कन्विक्ट जाल्ल्यो आसा 2023-2022 जाल्यार हो आंकडो त्या वर्साचोच ज्यो केसी रजिस्टर जाल्यात ताजेच कन्विक्शन न्ही, जाल्यार खूब पयलींच्यो सुद्दां केसीस ज्यो पेंडींग आसता त्या वर्सा येवन ते कन्विक्ट जाल्ले आसता. फॉर एक्झाम्पल 2018 खंयची तरी एक केस चालू जाल्ली आसा, कितलो तरी ड्रग्स धरलेलो आसा, ती केस चलता आनी 2022 येवन तो कन्विक्ट जाता. अश्यो ह्यो कन्विक्शनाचे आंकडो आशिल्लो. सो 2022 जे धरल्या तेच कन्विक्ट जाल्या अशातले ही गोश्ट नाशिल्ली. सो त्या खातीर म्हणटा ही कन्विक्शन रेट आणि जो धरलेलो आंकडो जो आसा ज्यो NDPSच्या अंडर ज्यो गोश्टी म्हणजे जेंकां रजिस्टर केसीस आसा, सो तो कन्विक्ट जाल्या अशातली गोश्ट नाशिल्ली. फुडें वयता आसतना म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची गोश्ट आसा ती आमी समजून घेवपाची गरज आसा. ती म्हळ्यार 2023 ते 2024 ह्या वर्सा 140 वयल्यान 162 केसीस ज्यो आसा त्यो रजिस्टर जाल्ल्याचे आमकां दिसून येताले. म्हळ्यार 16% वाड जाली 2023 ते 2024 ह्या वर्सा. पूण ड्रग्स जप्ती जर आमी पळयली जाल्यार 171 किलो ड्रग्स जो जप्त केल्लो 2023 ताजे वयल्यान 281
किलो ड्रग्स 2024 जप्त केल्ल्याचें आमकां दिसून येता. म्हळ्यार 64% वाड जाल्ली. अजून 2025 आणि 2026 डेटा आमचे कडेन मेळूंक ना. तो जेन्ना आमचे कडेन मेळटलो तो सुद्दां आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले. एक मोठी गोश्ट आसा ती म्हळ्यार कन्सायनमेंट जे मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स येता ताजेर म्हाका दिसता एनफोर्समेंट एजन्सीचें लक्ष बऱ्या तरेन आसपाची गरज आसा. फक्त सीजर डेटा जर पळयलो आमी, जो सीज केल्लो आसा तो डेटा पळयलो जाल्यार गोंयांत ट्राफिकींग खरेंच कितलो वाडला, म्हणजे ड्रग्स ट्राफिकींग कितलो वाडला हाजो एक अंदाज आमकां येवपाक लागता. पूण एनफोर्समेंट एजन्सीज ज्यो आसा किंवा इंटेलिजन्स ऑपरेशन जे आसा ते सुद्दां खूब म्हत्वाची बाजू प्ले करता. तांच्यांनी सुद्दां ह्या बाबतींत म्हाका दिसता खूब आनीक एक्टीव जावपाची गरज आसा आनी बऱ्या तरेन काम करपाची गरज आसा. गोंयच्यो खुबश्यो ज्यो एजन्सीज आसा त्यो काम करता. प्रामुख्यान गोवा पुलीस जे ओवरऑल आसा ते काम करतात ड्रग्स ट्राफिकींग किंवा जे सायकोट्रोपीक सबस्टन्सीस आसा ताजेर आळाबंदी हाडपा खातीर. गोंय पुलीस जाले, तशेंच नार्कोटीक कंट्रोल ब्युरो जे आसा ते काम करता, कस्टम्स डिपार्टमेंट काम करता आपल्या तरेन, इंडियन कोस्टल गार्ड आपल्या तरेन काम करता आनी एनकोड सुद्दां काम करता. अशे तरेचे जे गोश्टी आसा ताजेर आळाबंदी हाडपा खातीर. आतां फक्त ड्रग्स पॅडलराक आमी खुबशे फावटी पळयता की जे पॅडलर्स आसा तांकां धरता, कोणा कडेन तरी एक 10 kg गावता, कोणा कडेन तरी 5 kg गावता, 1 kg गावता, कितलो तरी ग्राम गावता. हे ड्रग्स गावतना आमी खुबदां बातम्यो पळयल्यो आसतल्यो. पूण ड्रग्स पॅडलराकूच धरप इतल्याचेरूच हे थांबपाक जाय काय हाज्या फुडें सुद्दां आतां कारवाई करप खूब गरजेचें आसा. कांय प्रश्न म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचे आसा की हो ड्रग्स येता खंयच्यान, खंयच्या वाटेंतल्यान येता आनी जर जो खंयची तरी वाट आसा थंयच्यान ते हाडपाचो प्रयत्न करता बाय सी रूट म्हणा किंवा लँड म्हणा ऑर कशे तरी जर येता जाल्यार आजून पर्यंत तो कित्याक थांबोवंक पावूंक ना हो एक मोठो प्रश्न आसा. दुसरी गजाल, ह्या येदे व्हडले ड्रग्स कन्सायनमेंट जेन्ना येता तेन्ना कोण तरी फायनान्स करता आसतलो ह्या गोश्टी. सो हो कोण करता, कोण ताजो हेड आसा, सो हे सुद्दां किंग कोण आसा तो सुद्दां सोदून काडपाचो म्हाका दिसता प्रश्न आतां येवपाक जाय आनी पुलिसांनी ताजेर काम करप सुरवात करपाक जाय. कसो ट्रान्सपोर्ट करता आनी खंय ट्रान्सपोर्ट करता, कारण आमी आतां पळयल्या की हिंटरलँड जे आसा किंवा विलेजीस जे आसा थंयसर सुद्दां आमकां ड्रग्साच्यो केसीस दिश्ट्यो पडटा किंवा ड्रग्सान गेल्ले आमकां यूथ आमचे गोंयचे दिश्टी पडटा. सो हाजेर सुद्दां कारवाय जावप भरपूर गरजेची आसा आनी तो ट्रान्सपोर्ट कसो जाता हें सोदून काडप खूब गरजेचें आसा. सप्लाय चेन जी आसा ती कशी जाता, कशी येता ताजेर म्हाका दिसता काम करपाची गरज आसा. हे सगळे प्रश्न आतां उद्भवता आनी ते प्रत्येकान आतां विचारपाक जाय, गव्हर्मेंटाकूय विचारपाक जाय आनी कन्सर्न एजन्सीकूय विचारपाची गरज आसा. आनी सगळ्यान म्हत्वाची गोश्ट ती म्हळ्यार पयशे खंय वयता, कारण इतलो सगळो ड्रग्स जर येता, किलो किंवा 100 kg ऑर 200 kg ड्रग्स जर येता जाल्यार इतलो सगळो पयसो खंय वयता, त्या पयशांचो ट्रेल खंय आसा हें सोदून काडपाक जाय. आनी हें म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचें काम आसा. गोंय पुलिशेन जर थारायलें हें सोदून काडपाक जाल्यार तांच्या खातीर म्हाका दिसना की ही मोठी गोश्ट आसतली, कारण आमचे गोंय पुलीस तितलेच सक्षम आसा काम करपा खातीर. त्या खातीर म्हणटा की हो ट्रेल जो आसा पयशांचो तो कॅशानूय फ्लो जाता आसतलो ऑर बँक ट्रान्झॅक्शनूय जाता आसतली, हवाला एजंट्सूय जाता आसतले, बट खंय वयता हें सोदून काडप खूब गरजेचें आसा. हो एक म्हाका दिसता म्हत्वाचो डेटा आशिल्लो 2022 ते 2024 ह्या वर्सा पुर्तीचो, कारण तातूंत जर आमी पळयलें जाल्यार 2024 ह्या वर्सा बरेच मोठ्या प्रमाणांतलो ड्रग्स आमकां गोंयांत दिश्टी पडटालो. फक्त ड्रग्स पॅडलरूच धरपाची आतां म्हाका दिसता धरपाक जाय, पण ताज्या फुडें सुद्दां ट्राफिकींग नेटवर्क्स आसा ताजेर आतां आळाबंदी हाडप खूब गरजेचें आसा. कारण 3 वर्साक 2022, 23 आनी 24 ह्या 3 वर्साक 660 kg ड्रग्स जप्त केलो. आतां हो जप्त केल्लो ड्रग्स आसा ताच्या भायर सुद्दां ऑब्वियसली इतलो जर आयला जाल्यार ताच्या भायर सुद्दां आयला आसतलो, जो पावलाय सुद्दां आसतलो गोंयच्या कोपऱ्या पर्यंत. तशेंच 455 NDPS केसीस ज्यो आसा तो रेजिस्टर्ड जाल्ल्यो आसा आनी 100 कन्विक्शन्स आमकां दिश्टी पडटाले. कन्विक्शनाचेर हांव परत एकदां सांगता की हो पयलींचोय आंकडो आसूं शकता. सो ड्रग्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमी स्वता आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसा. जेन्ना गांवागांवान ड्रग्स पाविल्लो आसा प्रत्येकान आपल्या भुरग्याचेर नजर दवरपाची गरज आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की जेन्ना आमचे भुरगे भायर वयता, खंय वयता, ऑफकोर्स आपल्या भुरग्याचेर प्रत्येकाक विश्वास आसता आनी आसप खूब गरजेचें आसा. पूण जेन्ना अशा तरेचे गोश्ट आयकपाक मेळटा खंयच्याय गांवांनी ऑर खंयच्याय वाठारांनी जाल्यार प्रत्येकान सादूर रावप खूब गरजेचें आसा. जर तुमकां डावट आसा कितें आसा जाल्यार म्हाका दिसता पुलिशे कडेन संपर्क करून
पयलींच ह्या गोश्टीचेर आळाबंदी हाडप खूब गरजेचें आसा आनी हातूर आतां सरकाराचो रोल गव्हर्मेंटाचो रोल खूब म्हत्वाचो आसा की हो ड्रग्स गोंयान येता कसो. कारण आमी एक फिल्म पळयल्लें उडता पंजाब उडता गोंय जावपाक जायना, त्या खातीर आतांच मोठ्या प्रमाणान काम करपाक जाय. नशामुक्त भारत ही फक्त पेपराचेर आनी फक्त न्यूजाचेर येवपाची हेडलायन ऑर गोश्टी आसपाक जायना. खरेंच नशामुक्त गोंय नशामुक्त भारत जावपाक जाय, हाज्या खातीर काम करप खूब गरजेचें आसा. ही स्पेशल स्टोरी तुमच्या मुखार आमी हाडिल्ली. तुमकां कशी दिसली आमकां नक्की कळयात. पळयत रावत गोवा न्यूज. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.